महिमा तो सोबीतकायेन आमचे भितर आसा. तो आमचे भितर रावता, तो आमचे भितर चलता. तिची सोबीतकाय आमकां सोबीत करता. आमेन. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Thank you, Abba Father. Praise you, Abba Father. Love you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. Praise you, Holy Spirit. Love you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. ह्या वेळार आमचे दोन्ही हात वयर उबारून अन्य भाशेन आमी देवाक दिन वासुया. उब्राहांत लाबा शिखारा बाराबांतो लोबो सिंत्र लांदे. लिब्राहांतो लोबो शिखारा बाराबांतो लोबो सिंत्र लांदे. ग्लोरिया, महिमा, स्तुती आणि आराधना त्या जिव्या देवाक, ज्या जिव्या देवान तुका आनी म्हाका रचला आनी सांबाळ्ळा त्या देवाक, आनी जो आमकां व्हरोंक येवचो आसा आनी जाची आमी ब्रायड आसा त्या देवाक नमस्कार करूया, दिन वासुया, ताची आराधना करूया. तिमोथाक पावलुची पहिली चीट, अध्याय 6 आणि 6वी वळ म्हणटा 6 आणि 7. देव भक्ती फायदो दिता खरी, पूण आपणाक दिला तितल्यान धादोशी आसान तांकां. आमी ह्या संवसारान कितेंच घेवंक येवंक ना, तशेंच हांगासून कितेंच घेवन वेची ना म्हूण डुबावूच ना. म्हणटच आमकां जेवंक खावंक आनी न्हेसोंक पांघरूंक आसल्यार आमी खोशी जावया. गिरेज जावंक सोदतात ते ताणें, फासाक, पिश्यां आनी नुकसाण हाडटात तसल्या वंडावण्यांक सांपडतात. हो मनशाचो भस्म आनी नाश करून ताका बुडयतात. मोगाच्या भाव भयणांनो, आमी आयज आमच्या जिवितान नदर मारुया आनी आमी आमचेच भितर चिंतुया, आयज आमी देवाची भक्ती करता, देवाचो मोग करता, तो कित्याक करता? कितें देवा कडसून आमकां फायदो आहा म्हणून, की देवान आमकां दिला तितून आमी धादोशी आसा म्हणून, आनी खऱ्यांनीच आमी देवाचो मोग करता काय? आमी आमकांच प्रश्न करुया मोगाच्या. कित्याक देवाक आमचो फटकिरो मोग नाका. देवाक आमचो काळजांतलो मोग जाय, खरो मोग जाय, प्रामाणीक मोग जाय. कित्याक आमी ह्या संवसारान येताना आमी कांयूच हाडूंक ना आनी ह्या संवसारासून वयताना पासून आमी कांयच व्हरोचें ना. जर आमी देवाचो प्रामाणीक मोग करता आनी खरोच मोग करता जाल्यार जें कितें आमकां गरजेचें आहा तें सगळें देव आमकां धाडून दिता. कित्याक काळजां तपासणारो देव आसा. हर एका मनशाचें काळीज देव वळखता मोगाचें. आयज घडी हांव तुमकां फसोवंक शकता, तुमी म्हाका फसोवंक शकतात, पूण एकल्या सर्वेस्वर देवाक कोणाकूच फटोवंक जायना. कित्याक काळजां तपासणारो वळखणारो देव आसा. सो आयज तुमच्या मनान तुमकांच एक प्रश्न विचारात की खरोच हांव देवाचो मोग करता, वो म्हाका कितें तरी देवा लागसून जाय म्हणून हांव देवाचो मोग करता. मोगाच्यानो, प्रामाणीकपणान देवाचो मोग करुया. कित्याक ताणें आमचे पासून आपलें जिवीत दिलां, आपणाकूच बलिदान केलां. देखून आयज आमी जैतून आसा, ह्या संवसारान जियेता, देवाक तुमचे लागसून कांय ना. तुमी ताचो प्रामाणीकपणान मोग करात, ताची भक्ती करात. आनी तो तुमच्या जिवितान एक नवें काम करता जे तुमी चिंतूंक ना.
चलू म्हाका मागना, ताच्या बाळाची वादी सोडू म्हाका मागना, ताच्या संगी राव ताच्या संगी चलू म्हाका मागना, ताणे वाडू हांवें ल्हान जावं, ताणे वाडू हांवें ल्हान जावं. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. आयत्यांनी वाडोंक आनी आमी ल्हान जावंक. प्रेज द लॉर्ड. ज्या वेळार आमी ल्हान जातले त्या वेळार आमी सगळ्यान व्हडली जातले. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. आयचे देवाचें उतर घेयात इफिस्करांचें पत्र 1 आनी 20 आनी 21. इफिस्करांचें चॅप्टर 1 वर्स 20 and 21. आनी थंय देवाचें उतर पळय कितलें बरे भशेन सांगता. क्रिस्ताक मेलेल्यांतलो पुनर्जीवन केलो, सरकार आपल्या उजव्या हाताक बसयलो आनी सगळ्या प्रधानांक, अधिकाऱ्यांक, पदव्या आनी राजा वयर ताका दवरून आनी ह्या आनी येवचो आसा त्या काळांतल्या कसल्याय नांवाची सत्ते वयर ताका घातलो. तेन्ना देवान क्रिस्ता सवें ती आपली पदवी दाखयली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सो देवाचें उतर कितें म्हणटा? देव बापान क्रिस्ताक मेलेल्यांतलो पुनर्जीवन केलो आनी आपल्या उजव्या हाताक बसयला आनी सगळे प्रधान, अधिकारी आनी पदव्या वयर ताका राजा केला. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळयात, जेजू देव ह्यो कितें जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. जेजू ह्यो कितें जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. हे जे वेळार आमी विचार करता त्या वेळार आमी म्हणटा तो आमचो देव, तो आमचो देव. म्हणटात तो देवाचो एकलोच पूत सारकें. प्रेज द लॉर्ड. पूण आमी देव म्हूण ताका मानता, आमी ताका देवाचो पूत म्हूण मानता, पूण तेच्या लागसून कितें जावंक जाता तें मातशें आमी तेच्या लागसून सजमून घेयना. प्रेज द लॉर्ड. देवाचें उतर कितें म्हणटा? ताका देव बापान आपल्या उजव्या हाताक बसयला. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी सगळ्या प्रधानांक, अधिकारां आनी पदव्या वयर तेणी ताका राजा केला. प्रेज द लॉर्ड. सगळ्या प्रधानांक, अधिकारां आनी परजा वयर तेणी ताका राजा केला. प्रेज द लॉर्ड. सो आयज जेका तूं देव म्हूण मानताय, जेका तूं देव म्हूण पासारताय, तो म्हजो आनी तुजो राजा जावन आसा. आमेन. आतां तो राजा फकत राजा ना, पूण हय डायरेक्टली तेची एथॉरिटी कितें सांगता ती पळयात. सगळ्या प्रधानांक, अधिकाऱ्यांक आनी पदव्यांक आनी अख्ख्या राजा वयर ताका बसयला. प्रेज द लॉर्ड. सो हर एक वस्तू तेच्या खाला आसात. आमेन. हर एक वस्तू तेची एथॉरिटीन आसात. प्रेज द लॉर्ड. हर एक सरकार आनी संवसारान तेची एथॉरिटी चलता. आमेन. हर एक वस्तूची वयर तेची एथॉरिटी चलता. कित्याक बायबल आमकां क्लियर म्हणटा, जॉन चॅप्टर 1 वर्स 2 and 3, हर एक वस्तू जी संवसारान आयली आनी ताचे भायर आयलेलें अशें कांयच ना. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. ताचे वरवीं हर एक वस्तू आयल्या. सो हर एका वस्तू वयर म्हज्या जेजू क्रिस्त देवाचो अधिकार आसा. प्रेज द लॉर्ड. केन्ना केन्ना कितें जाता जाणा, आमी ह्या संवसारान रावतना आमी आमचो अधिकार कितें आसा तो आमकां सजमता. प्रेज द लॉर्ड. आतां जर कोणी विचारलो म्हजो अधिकार कितें आसा, तर आमकां जाणा म्हजो अधिकार कितें आसा. म्हजो घरान अधिकार आसा, म्हजो वाड्यान अधिकार आसा, म्हजो ह्या जागेचेर अधिकार, त्या जागेचेर. ओके. पूण तुमकां जर दुसऱ्या राष्ट्रान व्हेलें वा तुमकां जर दुसऱ्या गांवान व्हेलें, तर तुमी म्हणोच्यात ना म्हज्या ह्या जागेचेर अधिकार आसा, म्हज्या ह्या वस्तूचेर अधिकार. कारण कित्याक ती वस्तू तुमची नाच आसा, देखून तूं म्हणत जायना त्या जागेचेर, त्या वस्तूचेर म्हाजो अधिकार आसा. सजमता. हालेलुया.
पूण ज्या वेळार सजमोन घ्या हर एक वस्तू देवा बापाच्या अधीन आसा. प्रेज द लॉर्ड. आनी ती हर एक वस्तू देवा बापाच्या अधीन आसा तीच हर एक वस्तू जेजू क्रिस्ताच्या अधीन आसा. प्रेज द लॉर्ड. आतां बापान क्लियर म्हटलां कितें तर हर एक वस्तू हांव जेजू क्रिस्ताच्या अधीन दिता. हांव हर एक वस्तू जेजूच्या हाता खाला दिता. प्रेज द लॉर्ड. पळयात आयज जेजूचो अधिकार कितें आसा तो सजमात. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक सांगता आयकात फुडें. आयज जेजू क्रिस्ताचो अधिकार कितें आसा तो. जेजू क्रिस्ताचो अधिकार हें आसा तर सगळ्या प्रधाना वयर. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सगळ्या प्रधाना वयर तेका अधिकार आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सगळ्या प्रधाना वयर. दुसरें कितें अधिकार आसा. दुसरो अधिकार आसा अधिकाऱ्यांवर. जितले अधिकारी आसात, जितले अधिकारी जे गव्हर्मेंटचे आसात आनी खंयचे आसात, जितले संवसारांत अधिकार आसात, ऑथॉरिटी आसात, जेंकां अधिकारी म्हणटा आमी, एक ऑथॉरिटीवाले मनीस, तेंचे वयरूय तेका अधिकार आसा. आमेन. तिसरो अधिकार पदव्या वयर. ज्यो पदवी आसा तेंच्या वयरूय अधिकार आसा. आनी चवथो अधिकार आसा राजान वयर. म्हटल्यार जे प्रेसिडेंट आसात ते जितले संवसारांतले प्रेसिडेंट आसा तेंच्या वयरूय तेचो अधिकार आसा. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. सजमोन घेयात आयज तुमकां सांगता जेजू क्रिस्ताचो अधिकार कितें आसा. आयकात सारकें परतून एक पावट सांगता. हालेलुया. पळयात जेजू क्रिस्ताचो अधिकार अशा भाशेन आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रधाना वयर. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हे प्रधान म्हटल्यार एक्झॅक्टली कितें. प्रेज द लॉर्ड. आनी हें जायत्या जाणांक सजमाना. प्रधान म्हटल्यार कितें. प्रधान म्हटल्यार आमकां दिसता कितें ओके एक प्रधान आसा आनी त्या प्रधाना वयर अधिकार दिला. ओके ना बाबा. प्रेज द लॉर्ड. तशें ना आसा. प्रेज द लॉर्ड. प्रधाना वयर अधिकार म्हटल्यार थंय कितें तरी आमकां देव बाप सांगता, देवाचें उतर सांगता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. मराठीन म्हणटा सगळे अधिपती. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. रुल्स अधिपती. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळय सजमोन घ्या प्रधान आमकां दिसता हे प्रधान कोण आसात. आमकां दिसता हे प्रधान संवसाराचे. ना 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 हे प्रधान संवसाराचे ना. हे प्रधान म्हटल्यार संवसाराच्या वयर जी माळबार आसात त्यो सक्त्यो. आमेन. जे फॉलिन एंजल्स आसात, जे खाला पडलेले एंजल्स आसात, जे प्रधान म्हणटात तेका, त्या प्रधाना वयर वायट सक्ती वयर जेजू क्रिस्ताचो अधिकार आसा. आमेन. सजमोन घेयात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हर एका वायट सक्ती वयर जेजू क्रिस्ताची ऑथॉरिटी आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जेजू क्रिस्ताची ऑथॉरिटी आसा आनी जेजू क्रिस्ताचे ऑथॉरिटीन हर एक सैतान तेका भियेता. आमेन. दुसरें कितें म्हणटा अधिकाऱ्यांवर. अधिकार म्हटल्यार संवसारांतले अधिकार. जो बँक मॅनेजर आसतलो, आनीक खंयचो अधिकार आसतलो, आनीक कितें आसतलें, जे अधिकार आसा, ऑथॉरिटी आसा, त्या अधिकाऱ्यांवरूय पासून देवाचो अधिकार आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तिसरें कितें म्हणटा पदव्यो. पदवी म्हटल्यार ऑथॉरिटी. पिलातान सांगलें तुका जाणा न्हू हांव कोण आसा तूं, म्हाका कितेंय करूंक जाता. जेजून कितें म्हटलें तेच्या परस कोण तरी एकलो आसा. आमेन. पळयात सजमोन घ्या ऑथॉरिटी पदवी हेच्या परस देवा बापाची पदवी सगळ्यांत इम्पॉर्टंट. आतां सजमोन घ्या हांव तुमकां कितें सांगूंक सोदता तें आयकात. आतां पळयात अधिकार पदव्यो प्रधान हेच्या वयर जेजू क्रिस्ताची ऑथॉरिटी आसा हें आमकां खबर कळ्ळी. सारकें. जेजू क्रिस्ताची ऑथॉरिटी आसा ही खबर कळ्ळी. आयज तुमकां खबर कळ्ळी सगळ्या प्रधाना वयर, सगळ्या अधिकाऱ्या वयर, सगळ्या पदव्या वयर, सगळ्या राजा वयर, जे प्रेसिडेंट आसात, जे प्रायम मिनिस्टर आसात, तेंचे सगळ्या वयर संवसारांत जेजू क्रिस्ताक अधिकार आसा. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. ह्या जितले प्रायम मिनिस्टर आमी पळयता, जितके मिनिस्टर पळयता, जितके होम मिनिस्टर पळयता, आनी कितें पंतप्रधान पळयता, हे दर एकल्या वयर जेजू क्रिस्ताची ऑथॉरिटी आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आतां कितें आसा आतां सांगूंक सोदता तें पळयात. पवित्र आत्मा कितें सांगता ही सगळी ऑथॉरिटी देवाच्या लागीं आसा. देवान ती जेजूच्या लागीं दिली. आतां हर एक मनीस जो कोण जेजू क्रिस्ताक
आपूण स्वामी जेजू ख्रिस्त म्हणटा. पवित्र पुस्तक सांगता जो कोण जेजू ख्रिस्त म्हणून ताका स्वीकार करता तो त्याच्या जिवितान काम करता. तर हर एकली अधिकार जो जेजू ख्रिस्ताचो आसा तो तुका गावता. इवन प्रायम मिनिस्टराचे पासूनय अधिकार तुजो आसा. प्रेज द लॉर्ड. हर एका वस्तू वयर तुजो अधिकार आसा. हर एका सृश्टी वयर तुजो अधिकार आसा. हर एका लँड वयर तुजो अधिकार आसा. हर एका जागे वयर तुजो अधिकार आसा. हर एका अधिकारांवरूय तुजो अधिकार आसा. कित्याक तुजे भितर आसा तो बलिश्ट आसा. ताचे परस ह्या संवसारान आसा. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. ह्या संवसारा परस देव म्हज्या भितर आसा आनी तो बलिश्ट आसा. तेणी सगळी हत्यारां म्हाका दिल्या. सगळी ऑथॉरिटी म्हाका दिल्या. शिकपणा वयर ऑथॉरिटी, हर एका वयर ऑथॉरिटी. पळयात आतां कोण तुमकां बरो करून येवचो ना. आतां तुमचे भितर तुमीच उठोवंक जाय आनी तुमी ताका धमकी दिवंक जाय. ते भितर आसा ते सैतानाक धमकी दिवंक जाय. जेजू ख्रिस्ताच्या नांवान आवट म्हणून सांगात. आवट म्हणून सांगात. अधिकार ना. कित्याक एका टेबलार दोग जाण बसोंक जायनात. सैतान आनी देवाक एकाच टेबलार बसोंक जायना म्हणटा 1 कोरिंथियन्स चॅप्टर 10. एकाच टेबलार बसोन एकाच मेजाचेर बसोन जेवंक जायना. तशें तूं जावन आसाय पवित्र देवाचें मंदीर आनी देवाचो आत्मो जर तुजे भितर आसा तर ताका भायर घालयात. आमेन. तांकां भायर घालयात. अधिकार ना तांकां. अधिकार ना तुमचे कुडी वयर तांकां. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. अधिकार ना. जितले पावटी तुमी ताका घालयतल्यात आवट इन द नेम ऑफ जीसस क्रायस्ट. भायर सरयतना अधिकार ना म्हाज्या कुडीचे वयर, म्हाज्या हाता वयर, म्हाज्या पांया वयर. परतून रिपीट करात. प्रेज द लॉर्ड. पळयात हें कशें आसा जाणा बाबा. जस्ट एग्जांपल घे. एक दुसऱ्याची कोंबडी येवन जर आमचे थंय जर तांदूळ जर घातलेले आसात आनी जर तुमी खाता जाल्यार तुमी कितें करतात. तुमी ताका म्हणटा शो शो चल चल भायर चल. ओके. परतून ती 5 मिनटांनी येयली जाल्यार परत तशेंच करतले. परतून येता जाल्यार तुमी ताका धांवडटाल्या. पूण मागीर कितें करतल्यात तुमी ताका म्हणटले परतून येता जाल्यार आतां हांव हातींतलो दाणो घेता आनी त्या कोंबडेचेर मारता. म्हटल्यार कितें परतून ती मागीर पांय मोडल्या उपरांत येवची ना. प्रेज द लॉर्ड. हेचो अर्थ कितें जाणा बाबा. सेम जर तुज्या जिवितान जर पिडा आसा तर ते सैतानाक बायंड करूंक जाय. ते बांदूंक जाय. ते सैतानाक पांया खाला घालूंक जाय जेजू क्रिस्ताच्या आनी भायर काडूंक जाय. ही प्रोसिजर आसता आनी ही कोण दुसरो करूचो ना. तुमची तुकाच करूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक जाणा बायबल आमकां सांगता हर एका वस्तू वयर देवान तुमकां ऑथॉरिटी दिल्या. आमेन. हर एका वस्तू वयर, सगळ्या प्रधाना वयर, सगळ्या अधिकारा वयर, सगळ्या संवसारांतल्या वस्तू वयर तुमकां अधिकार दिला. जर तुमकां जेजू क्रिस्तान अधिकार दिला तर तुमचे भितरूय तो अधिकार आसा आनी तो तुमचो अधिकार तुमी यूज करूंक शकतात आनी तुमी विजय मेळोवंक शकतात. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. पळयात सजवून घेयात बाबा तुमचो अधिकार कित्याक सैतान तुमकां सांगोंक पळयना तुमचो अधिकार कितें आसा तो. प्रेज द लॉर्ड. एक पावट तुमकां सजमलें तुमचो अधिकार कितें आसा तो तर तुमकां सगळे जाण भियेतले. प्रेज द लॉर्ड. आयज तुमकां तो भियेता. आयज तुमी ताका भियेयात. प्रेज द लॉर्ड. आयज तुमकां तो शिकपणान घालता. फाल्यां सकाळीं तुमी ताका धांवडात. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक जेजू क्रिस्ताचें सामर्थ्य हर एका मनशाक मेळटा आनी त्या सामर्थ्या वरवीं आमी हर एकली जाणां विजयी आसा आमच्या करियरान, आमच्या लायफान, आमच्या हर एका वस्तून. आमेन. गॉड ब्लेस. थँक्यू जिजस. ह्या दिसा पासून ह्या वेळा पासून ह्या तुज्या उतरां पासून तुजी उतरां साशणीक जिवीत जेका सजमता तो आपलो जिवीत बदलता. तो जिवीत बदलता थंय व्हडलें झाड जाता आनी त्या झाडाची फळां दुसरी खाता. आमेन. गॉड ब्लेस.